त्याची परत एकदा उगडास करच्या खातीर आज आम्ही हांगा धरणीचो कार्यक्रम दवरलेलो आसा पेडण्यान। पळयात की आतांच आमी स्पश्ट केला की आमी गेल्या वर्सा हो दीस जेन्ना पणजे भाऊसाहेब बांदोडकरच्या पुतळ्या कडेन मनयलो तेन्नाय आमी निवेदन दिली। गेली अनेक वर्सां 2014 पर्यंत आज पर्यंत गोवा पूर्ण मुखार संघर्ष समिती सरकाराक निवेदन दिता, पण सरकारचेर हाचो लक्ष ना। गोंयान जे पूर्ण मुखार जे सगळे आसात तांचे अजिबात विकास जाल्लो खंयच्याय सरकाराक नाका आसा। आणि म्हणून आमी आयच्या दिसा स्पश्ट करता की 1967 जो कायदो आसा तो तत्कालीन मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरान हाडलो। त्या कायद्याची सरकार दोनय जे सरकार येयले ते सगळे अपयशी ठरल्यात तो कायदो इम्प्लिमेंट करपाक। आणि म्हणून आमी आता मागता की 2027 ची निवडणूक येवच्या पयलीं तरी ह्या सरकारान हो कायद्याची अंमलबजावणी करची। गोंयच्या सगळ्या कुणमुणकारांक हाचेर एक न्याय दिवचो, ना जाल्यार गोवा कुणमुणकार संघर्ष समिती पुढच्या म्हयन्यात एक मोठो कार्यक्रम आंदोलन करचे अशें आमच्या तकलेन आसा। आणि आमी नोव्हेंबरान तो कार्यक्रम घेतले अशें आमी थारायता। आणि म्हणून हांव उलो मारता सरकाराक, तुम्ही आमच्या ह्या कुणमुणकार संघर्ष समितीची ताबडतोब जे आमी निवेदन दिलां ताची तुम्ही दखल घेयात। कारण सरकारान आज पर्यंत आमी पळयला की हायकोर्टाचें डिसिजन आसा की तुम्ही हांकां स्पेशल मामलेदार फॉर्म करा। सरकार आजही फॉर्म करिना। आमी अनेक वर्सां सांगता तुमच्या 2 वर्सांचो हायकोर्टाची ऑर्डर आसा, स्पेशल मामलेदार फॉर्म करा आणि हेंचो कायदो एकदा निकालात काढा, पण काडिना सरकार। कित्याक काडिना आमकां कळना। सरकाराक फक्त बहुजन समाजाचे वोटिंगच जाय, सरकाराक फक्त आपलो बहुजन समाजाच्या मतांचेर सरकार केल्लो जाय जाल्यार हे चूक। जर अशें त्यांच्या तकलेन आसा खंयचोय सरकार आसूं तो जाल्यार मात्र येणारी विधानसभेची 2027 ची निवडणूक बहुजन समाज आणि त्याच्या उपरांत गोवा कुणमुणकार संघर्ष समिती आपलो योग्य निर्णय घेतले। आणि ह्या निर्णयात आमी सरकाराक आजचे गोंयचे मुखेलमंत्री बाब डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा ताका एक कळकळीची विनंती करता की ताबडतोब ह्या कशेल त्याची जमीन आणि राहील त्याचे घर याची इम्प्लिमेंट करचे आणि गोंयच्या कुणमुणकारांक दिलासो दिवचो। नंबर म्हणल्यार कितें की आमचो कसवण्याराचो दिवस म्हणल्यार आज 1976 म्हणल्यार 8 ऑक्टोबर 1976 हो कायदो पास जाल्लो आणि तो भाऊसाहेब बांदोडकराच्या तेन्ना MGP महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान हो आमकां कायदो दिल्लो की कसेल त्याची जमीन आणि राहील त्याचं घर म्हणून। 1964 हो कायदो हाडिल्लो टेनन्सी ॲक्ट, ताजे नंतर वेगळी एमेंडमेंटां जाली आणि मागीर 8 ऑक्टोबर 1976 कसेल त्याची जमीन आणि राहील त्याचं घर हो कायदो जालो। पण आता इतली सरकारां जाली, आमी पयलें काँग्रेस सरकार आयलें, BJP सरकार आयलें, कितलेशे पुलावो सरकार आयलीं, पण आज पर्यंत हाजी ह्या कायद्या प्रमाणे सर्वेक्षण जावंक ना। त्या खातीर आमी आतां जवळ जवळ जेन्ना 2014 जेन्ना पर्रीकार सरकारान हो कायदो बदललो आणि भाटकारी कायदे केल्लो तेन्ना आमी गोवा कुणमुणकार संघर्ष समिती आख्ख्या गोंयाभर आणि खास करून पेडण्याक भरपूर आंदोलन मोठे केल्लें आणि 2017 तो कायदो मागीर ह्याच भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान फाटीं घेतलेलो। आज पर्यंत आमकां न्याय मेळूना। भारतीय जनता पार्टी सरकार म्हणटा की आमी मामलेदार बसयतले, सर्वेक्षण करतले, मागीर लँड रिकॉर्ड्स करतले, पण आज पर्यंत कसले लँड रिकॉर्ड्स जाले नात आणि आमकां कसेल त्याची जमीन आनी राहील त्याचं घर हो कायदोय पास जावना। दुसरे वटेन आमी पळयतात की बाबा हालींच एक ट्रान्सफर ऑफ एग्रीकल्चर टेनन्सी ॲक्ट म्हणून हाडला 2023 आणि तो सारको शेतकऱ्यांक तशेंच आमचे गोंयकारांक देशोधडीक लावपाचो कायदो आसा। त्यामुळे तेन्ना आमी 2023 मोठी चळवळ केल्ली पेडण्या आणि तशेंच आमचे गव्हर्नर जावं CMक एक निवेदन दिल्लें की बाबा हे कायद्याचेर तुमी विचार विमर्श करात आणि हो कायदो फाटीं घेयात।